नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. मडगांव बलात्कार केल्ले चलयेचे गुन्यांव करताना नराधमांनी काडिल्ले शूटिंग, शॉकात करपी गजाल. एके दुबाविताक अटक, दुसऱ्याक सोदपाक पुलिशेक 2 दीस जाले तरी अभ्यास. रायस पुलराच्या नावान कुडचडेच्या एकल्याक बेळगांवच्या गँगान घाली 1 कोटीची तोपी. अपहरण केले म्हणून फटीचो दावो. रायस पुलरय ना, 1 कोटीय ना. गोंयांत रायस पुलराची पहिली केस. इंजिनियर मारपेट केशींत दोशी आमदार मिकी ख्यास्त नासतना सोडपाचो प्रकार समाजीक व्यावृत्यांक खटकलो. कोर्टाच्या निकालाक हायकोर्टान आव्हान दिवपाची तयारी. सरकार मेडिकलांत सुरू करता त्यो येवजण्यो फाटल्या सरकाराच्यो. सरकार आयत्या बेळार नागोबा. काँग्रेसीच्या अलेक्स रेजिनाल्डाची टिका. दाबोळीची पार्किंग सुवात कोस्ट गार्डाक दिवची न्ही म्हूण मागणी. आणि खेळा मळार 240 कोटीचे साधन सुविधाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले वेगवेगळ्या एजन्सीक. तवडकार म्हणटा लुसोफोनिया गेम्सा खातीर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो सुविधा दिवपाचे उतर पाळ्ळे. खबरो विस्तारान. मडगांव कॉलेजींत वचपी चलयेचेर जाल्ले बलात्कार प्रकरणान भिरांकूळ मोडोन घेतला. 16 वर्सांचे चलयेचेर बलात्कार करपी दोगूय नराधमांनी गुन्यांव करतना तिचे शूटिंग काडिल्ले हे पुलीस तपासांत उक्ताडार आयलां. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार एके तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या, मात दुसरो तरणाटो अजून पुलिशेक सापडना. हे केसीक लागून सगळे शॉकात जाले. आपल्या इश्टा वांगडा मेळून कॉलेजीन वचपी 16 वर्साचे चलयेचेर बलात्कार करपी एकटो अजून पुलिशेक मेळूंक ना. शॉकात करपासारकी गजाल म्हणल्यार ह्या दोगूय तरणाट्यांनी बलात्कार करतना ते चलयेचे शूटिंग काडिल्ले. तांचे हे वागण्याक लागून सगळे शॉकात जाल्यात. सावियो आनी जहर ही ह्या दोगांची नांवां. ताणें एके मल्टीप्लेक्साचे टॉयलेटीन व्हरून ते चलयेचेर बलात्कार केलो आनी परत दुसरे जाग्यार व्हरून तिचेर अत्याचार केले. मडगांव पुलीस म्हणटात चलयेची वैजकी तपासणी जाली. तिचेर बलात्कार जाला ही गजाल सिद्ध जाल्या. पिक्चर पळोवपाक मल्टीप्लेक्सान या म्हूण ते 2 जाण ते चलयेक घेवन गेले. थंय टॉयलेटीन व्हरून तिचेर बलात्कार केलो. जहराक बिरेस्तारा रातीन अटक जाली. चलयेक आपल्या पालकांक आपल्याचेर जाल्ले अत्याचारांची म्हायती दितकच तांणी बायलां खातीर वावुरपी संस्था बायलांचो एकवटाची आवडा वियगशाक संपर्क केलो. तिणें हे विशीं चड म्हायती दिली. रायरस सालतो भुरगो मायनर, ताका आपल्या घरांत एडमीट केला आनी एब्सकॉन्डिंग पण आसा. तो एब्सकॉन्डिंगूय म्हणपाक शकना आमी, कारण ताचे डिटेल्स न्ही पूर्णपणी मेळूना अजून पर्यंत. ओके. ते चेडूं फक्त कसो दिसतालो हे सांगता. ताचे बायक नंबर नोकळो, तो खंयचो तो नोकळो म्हण चौकशी चालू आसा. पुलिसांनी त्या चेडवान काडला एक स्केच आनी दिला पुलिसेक. ते सीन ऑफ ऑफेन्स पळय आसा न्ही, ते काल हे जालें की ते कोनसुवा म्हणून. पूण ना, पूण ते कोनसुवा न्ही, ते सीन ऑफ ऑफेन्स न्ही राय. हे संस्थेन तिचे पालकांक पुलीस कागाळ नोंद करपाक मजत केली. हे केसीक लागून पुराय मडगांव शॉकात जाला. पुलिशेक मात दुसरे दुबाविताक धरप अजून शक्य जालें ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. रायस पुलराच्या नावान कुडचडेच्या एकल्याक बेळगांवच्या गँगान 1 कोटीची तोपी घाल्या. कुडचड्यावेले नंदकिशोर वस्तान केल्ली कागाळ पुलिसांनी सुरवेक अपहरण म्हणून नोंद केली. पूण आतां हो प्रकार तोपी घालपाचो म्हणून स्पश्ट जाला. वस्तान रायस पुलरा खातीर बेळगांवचे 3 कडेन 2 कोटीचो गुप्त डील केल्लो. 1 कोटी दिल्ले, उरिल्ले रायस पुलराची खात्री जातकच दिवपाचो आशिल्लो. पूण रायस पुलर आनी 1 कोटी सयत तांचे अपहरण केलें म्हणून सांगून बेळगांवच्या गँगान वस्ताक कोटीची तोपी घाली. रायस पुलराच्या नावार तोपी घालपाचे कितलेशेच प्रकार देशभर आत्र्या पैऱ्यान घडत असतात. रायस पुलर हो मूळ तांब्याचे धातूचो. तातूंत रेडियम सारकेलो धातू मिक्स आशिल्ल्यान ताका चुंबकीय गुण येता आनी तांदळा सारकेली वस्त तो ओडून घेवंक शकता. हांगा पळयात,
व रायस पुलर. कुडचड्याचो नंदकिशोर वस्त बेळगावच्या प्रकाश नाईक, समीर शेख आणि रियाज शेख या तिघांकडल्यान रायस पुलर घेवपाचो आशिल्लो. तांचे मदीं 2 कोटी रुपयांची डील जाली. वस्तान 1 कोटी तांकां पयलींच दिले आनी उरिल्ले 1 कोटी 12 डिसेंबराक रायस पुलराची खात्री जातकूच दिवपाचें थारिल्ले. पूण 11 डिसेंबराक बेळगावच्या त्या तिघांचेय 4 जाणांनी अपहरण केले म्हूण खबर पातळ्ळी. अपहरण करपी तिगूय सीबीआय अधिकारी म्हूण सांगताले असो रायस पुलर विकपी तिघांचोय दावो. पूण पुलीस निरीक्षक CL पाटील म्हणटा रायस पुलराच्या नांवान चड करून नंदकुमार वस्ताक बेळगावच्या गँगानूच 1 कोटी रुपयाची तोपी घाल्या आसुये. अपहरण करपी आनी जांचे अपहरण जालां ते एकाच गँगाचे आसुये वा घडये अपहरण जालांच नसुये. रायस पुलरच्या नांवान खुबशे स्कॅम जालो आनी कॉपर मेटल ते विथ इरेडियम मिक्स तितून रायसो मातसो अट्रॅक्ट जाता त्या मेटलाक. लोकांक मिसगायड करून हेचो व्हॅल्यू 1000 करोड आसा अशें सांगून हे लोक गिरायकां सोदीत वतात आनी 4-5 जाणांची गँग जावन मागीर ते क्रायम करता, चिटींग. ATC ही म्हाका दिसता गोंयांत पयली केस, पूण हेच्या पयलीं खूब कडेन रिपोर्ट जाल्ले आसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली. आनी म्हाका तरी दिसता की जे 3 लोक गेले ते त्या गँगाचेच पार्ट आसपाक जाय. प्रुडंटान कागाळ नोंद करपी नंदकुमार वस्ताक संपर्क केलो, मात तो आतां तोंड उगडूंक तयार ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. इंजिनियर मारपेट केशींत दोशी आमदार मिकी पाशेकोक ख्यास्त नासतना सोडपाचो प्रकार समाजीक वावुरपी आदोगादांक मानवूंक ना. आयरिस रॉड्रिग्स म्हणटा तो दक्षिण गोंयचे कोर्टाचे निकालाक हायकोर्टांत आव्हान दितलो. आदोगाद सतीश सोनक म्हणटा कोर्टाच्या निकालान बरो संदेश वचूंक ना. आमदारांनी चड जबाबदारीन वागपाक जाय. 20 खात्यांतलो ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकाराक मारपेट केल्ल्याचे केशीन मडगांवच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान मिकीक दोशी थारावनूय ख्यास्त नासतना सोडलो. हे फुडें असली गजाल करची न्ही अशी शिटकावणी दिवन कोर्टान मिकीक सोडिल्लो. न्यायालयाच्या ह्या आदेशाचेर समाजीक वावुरपी आदोगादांनी टिका केल्या. प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स कायद्या खाला आमदार मिकीची सुटका करप बरोबर न्ही अशें ॲडव्होकेट सतीश सोनक म्हणटा. तो म्हणटा आमदारांनी जबाबदारीन वागूंक जाय. The question the common man is asking is, if a common man or a government servant were to slap a minister or to slap a judge for the first time, would Probation of Offenders Act benefit be given to the common man? This is, as I said earlier, the judge has thought that this is a simple slap case. So on the one hand, it is weighing a slap. On the other hand, let us see that the whole judgment, it has become a slap in people's confidence in the rule of law. I do not see any reason what the electricity engineer was doing in Mickey's chamber at that time he was assaulted. In any case, I only hope that our judges apply the Probation of Offenders Act more liberally and to all, irrespective of the position they hold. ह्या आदेशाक हायकोर्टान आव्हान दिवपाचे ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीजान थारायला. Mickey Pacheco could not have been released under the Probation of Offenders Act. So the provisions of the law are very clear, and I feel this order is not in accordance with law. So let us take this whole matter before the Honorable Bombay High Court and test the validity and the veracity of the order passed by the learned Additional Sessions Court. मिकीक कोर्टान ख्यास्त नासतना सोडिल्ल्यान समाजान बरो संदेश वचूंक ना आनी सरकारी कर्मचारी आतां आमदार आनी मंत्र्यांक चड भियेतले अशें ॲडव्होकेट सोनक म्हणटा. रिपोर्टर मुकेश कुमार, समीर भट आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ प्रुडंटा खातीर. घेवया एक विसव.